अर्दी भिता जिवाक. सगळी पेरंट्स सेंट एंड्रू कडेन येयल्ली आनी कारण येवपाक न्ही भुरग्यांक आमकां धाडूंक जाय म्हणून टिचरीन आमकां मेसेज धाडले की अंडरटेकींग दिवचें म्हणून आमी भुरगीं धाडटाले आमी अंडरटेकींग दिवपाचें आमच्या ओन रिस्कार आमी स्कुलान धाडपाची. जेन्ना हांवें टिचरीक विचारलें तुमी आमकां बरोवन दिता काय विचारलें ह्या गव्हर्मेंटान आमकां बरोवन दिला भुरग्यांक जर फाल्यां जबाबदारी सरकारान घेवपाक जाय आमी ओन रिक्सान आमच्या भुरग्यांक कशें धाडटले होच क्वेश्चन विचारलो. मॅडमीक विचारलें टिचरी सांगलें तूं आमकां बरोवन दी भुरग्यांची आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. तर सरकारान खंयसर आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता म्हण सांगना ना. प्रमोद सावंतान सांगची भिवपाची गरज ना म्हणून परत तेणी तो सांगना भिवपाची गरज ना म्हणून आमच्या अंडरटेकिंगाचे तो भुरग्यांक धाड म्हणटा. जर फाल्यां जर आमच्या भुरग्यांक कितें जालें हेका कोण रिस्पॉन्सिबल? सरकार. अजून कोविड-19 आसा जे व्हायरस अजून चालू आसा अमक्यो आतां एमक्रोनाच्यो केसी वाडपाक लागल्यो सगळे कडेन. जाल्यार हें आसतना तुमी स्कूल कशें चालू केलें आनी सेकंड म्हणटा ते पेरंट्साची मिटींग जावना अजून पीटीएची विदावट पीटीएची मिटींग येनासतना स्कुलान तुमी टिचरी आयज जबरदस्तीन भुरग्यांक आफयता स्कुलान. एका म्हाका कळना सरकाराक कसली घाई आसा ती. तुमकां कॉन्फिडन्स घेवंक ना पेरंट्सां? आमकां पेरंट्सांक कोणाकूय कॉन्फिडन्स जालेना. आमी पेरंट्स सकाळी आसलेले थंयसर ना पीटीए मिटींग जायना. पीटीए मिटींग आमचें ठरोवंक जाय बाबा पेरंट्सां मिटींग जाल्या नंतर आमी डिसिजन घेतली आमच्या भुरग्यांक धाडपाचें ना. आमकां मेसेजी धाडटा जबरदस्ती लेटर सायन मार म्हणटा म्हणल्यार आमच्या रिस्काचे आमी भुरग्यांक धाडपाचें. फाल्यां जर कितें जालें जाल्यार आमी पेरंट्स सगळे जबाबदार जाले. स्कूल जबाबदार ना. सो स्कुलान हें सांगचें आनी एड्युकेशन डायरेक्टर स्वता आमकां एफिडेविट दिवचें आता. आमी भुरग्यांक धाडपाक तयार आसा. आमकांय जाय आमची भुरगीं ऑफलायन शिकलेली. हेचो सरकार जर जबाबदारी आमच्या अंडरटेकिंग तुमी स्कुलान कशी घेवंक शकता? आयज पेरंट्स आमी जमा जाले एडीएलाक विचारपाक. आमी आतां एडीएलाक विचारतले आमी तूं आमकां बरोवन दिता काय म्हणून एफिडेविट की हांगा कोवीड सोंपला म्हणून. आनी फाल्यां जर जबाबदारी हेका कोण सरकारान जर जबाबदारी सीएमान सांगचें हें म्हाजें म्हणणें. फुडें कितें तुमचें स्टेप आसतलें? हांव आतां स्पेशली हांव वयतलो आतां हांगा एड्युकेशन डायरेक्टराक मेळपाक एफिडेविट घेवन वयतलो तेणें हांव मागतलो म्हाज्या चेडवाक धाडटा हांव स्कुलान. तूं सांग म्हाका बरोवन तूं आपूण रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या एफिडेविटीक तेणी सायन मारची. सो म्हाज्या चेडवाक हांवें थंय घालपाचें कारण कितें कोवीड आसा आनी एक क्लासीन थंय 50 भुरगीं आसा. सो ABCD ही F पासून आसा क्लासी 5वेच्यो 6वेच्यो 7वेच्यो. सो ह्या भुरग्यांचो खंय एडजस्टमेंट जातलो? जर सोशल डिस्टन्स जर मेंटेन करूंक जाय एका बेंचाचेर एक भुरगो बसूंक जाय जाल्यार हें प्रोविजन थंय ना स्कुलान. सो इतके 2 वर्सां आमी आमची भुरगीं शिकता ऑफलायन हेचे ऑनलायन शिकता. सो आमकां काय आमची भुरगीं घरा कडेन आसता खंयचो भोंवना. थँक्यू. हांव वास्कोचो आनी हांव स्कुलान येयल्लो पेरंट्साचे एका हें करपाक लागून एक व्यू घेवपाक लागून टिचरी तेणी स्कूल स्टार्ट केलेलें आहा आनी क्लासीस भुरग्यांक मायनर भुरगीं ती हांव कितें म्हणटा हे मायनर भुरग्यांक बाय फोर्सिबल टिचरींनी ओ स्कूल ऑथॉरिटीनी हें करूंक जायना फोर्स करून आमकां तांकां भुरग्यांक धाडपाक. ही भुरगीं शिकतात पळय ती ल्हान आसात आनी तुमी ऑनलायन क्लासीस जे घेतले तेच कंटिन्यू करपाचे ऑनलायन क्लासीस. हांव ऑब्जेक्ट करता कित्याक ही प्री मिटींग तरी जावंक जाय आसली पेरंट्स पीटीए मिटींग आमचे कडेन कन्सिडर करून फुडें स्टेप घेवपाक. पूण हें अशें करूंक ना. वयल्यान टिचरी सांगतात तुमी इलेक्शनाक वोट घालूंक नाका म्हणून. दिस इज कंप्लिटली रॉंग ऑफ देयर टू डायरेक्ट अस एंड टेल अस दॅट टू हाव यू पुट अ वोट. Student didn't go to put the vote. They are students. We are objecting the students to go to school. Why? Because now recently from yesterday I have gone to the channel, seen the channel. Omicron 2 is come. That is worse than Omicron 1. So I request these authorities, school authorities, to start school, but take precaution. And those authorities are not taking responsibility. They have sent a consent letter yesterday saying that you sign on this. This is done forcibly by the authorities of school and especially this St. Andrews school. What he has done, it is wrong what they have done. So I object to this and they should listen to our grievances and take the further steps. Thank you. आमी हांगासर येयल्ली आहा कित्याक आमकां टिचरीन कालूच राती मॅसेज धाडली कितें तुमी कन्सर्न धाडा म्हणून कितें तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता
आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना, गव्हर्मेंट घेयना, टिचरी घेयना, इन्स्टिट्यूट घेयना. तुमी पेरंट्सांनी तुमच्या ओन रिस्कार तुमी भुरग्यांक धाडपाची. आजून काय कोवीड सोंपोंक ना, आमी कशी धाडटली आमच्या भुरग्यांक ओन रिस्कार. आतां हांवें कन्सर्न बरोवन दिल्ले टिचरीक आनी म्हाज्या भुरग्याक हांवें स्कुलान धाडले. टिचरीन म्हाका फोन करून विचारलें कितें तुवें तुज्या भुरग्याक कित्याक धाडलें, तुवें कन्सर्न दिला, तूं परमीट करिना म्हणून. आमकां स्कुलां चालू जाल्ली जायी, पूण ती कितें म्हणटा टिचरी कितें सांगता, आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना, इन्स्टिट्यूट घेयना, गव्हर्मेंट घेयना, तुमी ओन तुमच्या रिस्कार धाडा म्हणटा. पूण म्हाज्या ती सबंदीस मास्क घालतली, सॅनिटायझर लायतली, मागीर एकामेका भुरग्या कडेन उलयतली, खातली आनी सीक पडले जाल्यार कोण ताका जबाबदार. पेरंट्स तांकां काय टिचरी काय इन्स्टिट्यूट काय गव्हर्मेंट हें आमकां तेंच्यांनी सांगपाचें. तुमचें कितें म्हणणें आतां फुडें कितें आतां तेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता म्हणून सांगली आनी एकूच एक ते 1.5 म्हयनो उरला स्कुलाक. ते सगळे काबार जावन बरे भाशेन फुडल्या वर्सा म्हटल्यार जुनांतल्यान तेंच्यांनी स्टार्ट करपाचें स्कूल अशें म्हजें म्हणणें. आठांक हांगा सगळे पेरंट्स रावल्ले हांगा मेळपा खातीर, कित्याक आयज पयलो दीस स्कुलाचो आनी आमी थंयसर सेंट एंड्रूज स्कुला कडेन ओपोज करताले टिचरी कडेन. टिचरीन थंयसर जबरदस्तीन हे भुरग्यांक घेतले स्कुलान आनी तूं हांवें उदक सांगलां तशें. आतां हांव एडीएला कडेन हांगा रावलो आसा 8 येवन आमी पेरंट्स थंयसर, जाल्यार एडीएल आयजचो पयलो दीस म्हणून तेणी स्कुलान तेणी रावंड अप करूंक जाल्लो. बाबा कशें भुरग्यांक आमच्या बसयला, कितें बसयलां हें पळोवपाची तेजी ड्युटी आसलेली. मात हो गव्हर्मेंटाचो अधिकारी जाल्ल्या कारणान तो म्हाका आजून घरा कडेन न्हिदला. सो 9:30 जाली, आजून हें ऑफिस स्टार्ट जायना. मात आमची स्कूल 7:30 स्कूल स्टार्ट जालें. ही गव्हर्मेंटान एक्चुली एरियाला हेची ड्युटी सकाळीं ते रावंड अप करूंक जालें, स्कुलाचें इन्स्पेक्शन करूंक जालें. ही कोविडाची कितें सुविधा केल्या हेंच्यानी स्कुलांनी कितें हें रिस्पॉन्स केलें ती चॅक करूंक जाली. आजून 9:30 जाली, म्हाका खबर ना हेंकां स्पेशल हे म्हाका सरकारी जावूय दिसता हो. म्हणल्यार सुशेगाद आतां येतलो 10, 11, 12. हांव केन्ना यो तूं 10, 11, 12 केन्ना. मात आयजचो स्कुलाचो पयलो दीस काडना तेणी पयलो सकाळीं फुडें हांगा प्रेजेंटी आसूंक जाली. मात हें ऑफिस आजून लॉक मारलेलें आसा. 9:30 जावन गेली आतां. म्हणल्यार स्कूल हें एडीएल ऑफिस कित्याक ओपन जातलें. आनी हेजी कंप्लेन करपाक हांव आतां पणजे वयतलो पर्सनल एड्युकेशन डायरेक्टराक कंप्लेन फायल करपाक. म्हणल्यार हे स्कूल आजून एडीएल हें ओपन ना, आजून लॉक केल्लें आसा. सो हेजेर कंप्लेन पयलीं घालतलो. आनी ज्या स्कुलांनी कितें घेतलां आमची पीटीए मिटींग कांय सांगना. आनी त्या खातीर हांव आतां डायरेक्ट पणजे वयतलो एड्युकेशन डायरेक्टरा बरोबरी आनी तेंचे कडेन एक एफिडेवीट दितलो आनी कंप्लेन फायल करतलो हेजी पयलीं. थँक्यू.